नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 2028 तुम्ही परत अविश्वास ठराव हाडटले तेन्ना भारत संवसारीक तिसरी मोठी आर्थीक शक्त आसतलो. प्रधानमंत्री मोदीची विरोधकांक जाप. 2018 हाडलो, आतांय हाडलो. ही आमची फ्लोर टेस्ट न्ही, विरोधकांची. काँग्रेस निंदा करता ताजे कल्याणच जाता. काँग्रेसीक वरदान आसा. प्रधानमंत्र्यान विरोधकांक दाखले दिवन थोमण्यांनी सोलून काडले. सरकार पक्षाक 147 आड 366 खासदारांचो तेको. अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है. अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है. हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी. और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा. एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है. 20 साल हो गए. अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है. और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा. ये देश का विश्वास है. सीएजीच्या रिपोर्टात नागरी पुरवण खात्याचे तूर दाळीचे प्रकरण. गिरायकांची मागणी आणि राशन दुकानांची म्हाल उखलपाच्या तांकीचे मूल्यांकन करनासतना मोठ्या प्रमाणात तूर दाळ घेतिल्ल्यान ती भड्डून 1,91 लाखांचे लुकसाण. सरकारान वर्स 2021 मेरेनचे दोनूय कॅग रिपोर्ट विधानसभेत दवरले. सरकाराक सीएजीचे कोत ना. कितल्याशाच रिपोर्टांक सरकाराची जाप ना. गिरायकांची मागणी आणि रेशन दुकानांची म्हाल उखलपाचे तांकीचे मूल्यांकन करिनासतना मोठ्या प्रमाणात तूर दाळ घेतिल्ल्यान ती भड्डोन 1,91 लाखांचे लुकसाण. गोंय पुलिसेन केंद्राक स्पेक्ट्रम चार्जीस वेळार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान 2,39 लाख रुपया लेट फी म्हूण फारीक करचे पडले. टीसीपी खात्यान अनुदान दिवपी संस्थांक दिल्ल्या अनुदानांचेर नियंत्रण दवरूंक नाशिल्ल्यान आनी पयशे करंट खात्यांत दवरिल्ल्यान कळंतराचे 1,09 लाख रुपया लुकसाण. एका मायनिंग कंपनीन कॉन्ट्रादात दिल्ले वेळे प्रमाण मीन उखलूंक ना, मात खण खात्यान नेमा भायर एक्सटेन्शन दिले आनी अनियमीत रिफंड दिलो. 574 कोटींचे लुकसाण. वेंकटराव इन्फ्रा कंपनीक वेटाची कमी मोलावणी करून चड रिफंड दिल्ल्यान 3,75 लाखांचे लुकसाण. वाणिज्य कर खात्यातले 7 वेगवेगळे केसींनी उणो जूर वाशील केल्ल्यान वट्ट 6.5 कोटींचे लुकसाण. एक्सायज खात्याचे सांगे, केपें, पेडणे, काणकोण कचेरींनी सोऱ्याचे विक्रेचेर हॉटेलांकडच्यान कमी जूर घेतिल्ल्यान 18 लाखांचे लुकसाण. गोंय सरकाराक सध्या सीएजीचे कोत ना. ब्रेस्तारा सीएजीचो रिपोर्ट टेबल केलो. तातूंत सरकार रिपोर्टाचेर कितले फावट प्रतिसाद दिनात ताचेरूय एक चॅप्टर दिला. जून 2021 मेरेन 721 इन्स्पेक्शन रिपोर्टांक खात्यांकडच्यान कंप्लायन्स ना. 5 रिपोर्टांचेर खात्यांच्यो जापो जाय आशिल्ल्यो, रिप्लायूच ना. कॅगाचे रिपोर्टाचेर खात्यांनी 3 म्हयन्या भितर स्पश्टीकरण दिवपाचें आसता. 2015 ते 2020 मजगती 9 खात्यांनी 13 रिपोर्टांचेर स्पश्टीकरण दिवंक ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. कला अकादमीचो कोसळिल्लो स्लॅब 43 वर्सां आदलो. स्टील कळमेल्ल्यान मदीं कांयच सपोर्ट नाशिल्ल्यान कोसळ्ळो. मुख्यमंत्र्यान सभाघरा मुखार IIT मुंबयचो रिपोर्ट दवरलो. ह्या स्लॅबाचे खंय वॉटर प्रुफिंगय केल्लें. कोसळिल्ल्या स्लॅबाचो अभ्यास करपाक मुंबय सावन कोण आयिल्लो काय म्हण विजयाचो प्रश्न. काब्राल म्हणटा IIT दिल्लीच्यान रिपोर्ट येवनी उपरांत खंय श्वेतपत्रिका काडटा.
The existing Kala Academy complex is almost nearly 43-year-old structure and which was designed by the renowned architect Charles Correa. Speaker sir, structural repair of the strengthening of the open auditorium was not carried out. Speaker sir, 4 reports are obtained with PWD, RITS, IIT Mumbai and IIT Delhi, which was interim report, indicated that failure of the structure basically due to the corrosion of the structural steel ISMB and end girders near support and also not being anchored or the embedded in RCC slab, causing the reduction of the load and the moment resting capacity of the structural members. Hence, the composite structures were under the corrosion attacks over 43 years, resulting in the sudden collapse of the structural steel members and RCC slab. IIT Mumbai, ज्याने तुका रिपोर्ट दिला ते कोण आयिल्ले? आयिल्ले? कोण आयिल्ले? The report ana sir, you can go through report. तुका मेळिल्ले? ना ओके म्हणल्यार मेळिल्ले बी काय म्हणटा कोणाक? स्पीकर सर, ते येवन हांगा पर्सनली पळोवन इन्स्पेक्शन करून गेल्या आणि त्या प्रमाणे त्यांच्यानी रिपोर्ट सबमिट केला. यू कॅन गो थ्रू रिपोर्ट. आय एम वेटिंग फॉर IIT दिल्लीचो फायनल रिपोर्ट. देन मागीर व्हाईट पेपर दिता. आय प्रॉमिस केलं व्हाईट पेपर. सो व्हाईट पेपरही दितले तुम्ही? ते म्हजे न्ही व्हाईट पेपर, म्हणजे सगळे रिपोर्ट येतरी कंपाईल करून सगळे शिस्ती दितलो व्हाईट पेपर दितलो. सो व्हाईट पेपर दितले तर फुल कलाकृतीच्या कामाचे फुल कलर, नॉट एवरी कलर, फुल कलर. सगळे गोष्टी उरल्या ते करून मागीर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसां खातीर गोंय भोंवडेर येता. 22 ते 24 ऑगस्ट मेरेन राष्ट्रपती गोंयांत आसतली. 23 तारखेक गोंय विधानसभेत खासा अधिवेशनात ती वांटेकार जावन आमदारांक मार्गदर्शन करतली. सांजे 4 खासा अधिवेशन भरतले म्हण सभापतीन सांगले. वेदांता तांकां मेळिल्ले 2 मायनिंग ब्लॉक JSW कडेन मर्ज करून चलयतले. भायल्या भायर बिझनेस चल्ला म्हण विजयान विधानसभेत इशू काडलो. सरकाराक आतां मेरेन 215 कोटींतले फक्त 43 कोटी जायल्यात. 173 येवचे आसा. ते फारीक जायनासतनाच सगळें चल्लां म्हण विजय आक्रमक. सरकाराची लिगल टीम लक्ष घालता, मुख्यमंत्र्याची जाप. 2 मायनिंग ब्लॉक वेदांताक मेळ्ळा. आतां न्यूज आहा आनी सेबीनूय काल हें जाल्लें की वेदांता इज सेलिंग द बिझनेस टू JSW. आणि स्पीकर सर हाजे खातीर वेदांताचे शेअर फुडें वचया. स्पीकर सर एक मिनिट, हे दिस इज द मेन्शन. हांव सांगता दिस इज हॅव्हिंग इम्प्लिकेशन ऑन गोवा. हाजे खातीर स्पीकर सर वेदांता शेअर जाता पडटा. JP मॉर्गन बिचोलीन तुगेले दोनूय ब्लॉक आनी आमोणा प्लांट विजीट केल्ले हांव. स्पीकर सर आतां हांव वेदांता आनी JSWचे मर्जराचे मागीर आतां वेदांतान पयशे तुका फूल दिनासतना ते ऑलरेडी तांची मायन म्हणून तिसऱ्याक विकता. सो दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑन समथिंग फॉर वीच दे हॅव पेड यू ओनली टोकन. सो स्पीकर सर एक जाता हो मर्जर जातकर गव्हर्मेंट कितें करतले? कित्याक नाव इट इज नॉट वेदांता, इट इज JSW हू इज गोइंग टू रन दोज 2 ब्लॉक्स. कितें? नो. सो माय पॉयंट स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काढलो की 4 ब्लॉक ऑक्शन जातकर 215 कोटी डायरेक्टली येतले. 43 crores गव्हर्मेंट ट्रेजरीन आयल्या. 173 crores येवपाचे आहा. ताजे पयलीं ते विकतात. सो कन्सिडर दिस, इट्स अ सिरियस इम्प्लिकेशन. स्पीकर सर, फक्त हांव म्हणजे लिगल टिमींग हे सगळें तेणी जें सांगलां पळय न्ही, आमची लिगल टीम तेजेर मॉनिटर करता आनी ताजेर योग्य कितें तो निर्णय घेतले. गुज पुरस्कार फावो जाल्ल्या पत्रकारां मदीं प्रुडंटाचो असोसिएट एडिटर लौकीक शिलकाराचें विधानसभेत अभिनंदन. गोवन वार्ताचो अजय लाड, द गोवनच्या विभा वर्मा बरोबर हेर पत्रकारांची तोखणाय. लौकिकान सिनियर विजय ओमकारा बरोबर GMCचो बायोमेडिकल कोयर उक्त्यार जायटात ताजो एक्सपोजे केल्लो. त्या रिपोर्टाक पुरस्कार फावो. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहा समोर दवरता. हे सभागृह श्री रामनाथ पै रायकर, विभा वर्मा, श्री लौकिक शिलकर, गौरी मळकणेकर, राजेश पांडे, श्री न्यूटन सिकेरा, श्री सगुन गावडे, श्री अजय लाड, श्री मनोज शिरोडकर, श्री कार्लूस, श्री जॉर्सन डिसोजा, श्री निर्घोष गावडे, श्री सुनील डिचोलकर आणि श्री उपेंद्र नाईक हांकां नामनेचे 2021-22 वर्सांचो गुज
पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. मुखेल सचिवाच्या अध्यक्षतेत 3 वांगड्यांच्या समिती वरवीं रिलायन्स पॉवर इन्फ्रा आणि एरियल बंच्ड केबल ह्या दोनूय प्रकल्पांच्या वेव्हारांची चौकशी सुरू. वीज मंत्री सुदिनाची सभाघरात जाप. समितीत पॉवर सेक्रेटरी आणि सुप्रिंटेंडंट इंजिनियरय आसा. दोनूय प्रकल्पांत मोठे स्कॅम जाला म्हण विरोधकांनी विधानसभेत इशू लावन धरिल्लो. सुदिनान चौकशीचें उतर दिलें. पयर डिस्कशन जालें डिमांडाचेर आनी क्वेश्चन आवरांत आनी तातूंत एश्युरन्स दिल्लें आमी की 2 प्रोजेक्टाचे जे डिस्कशन जालां ताजेर इन्क्वायरी करता म्हणून आनी त्या प्रमाणे रिगार्डींग रिलायन्स पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आशिल्लो ताजी इन्क्वायरी करपा खातीर चीफ सेक्रेटरी अंडर एज अ चेअरमॅन, पॉवर सेक्रेटरी आणि सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर एज अ टेक्निकल ऑफिसर राजीव सावंत ही कमिटी नॉमिनेट केल्या. त्याच प्रमाणे आणि एक प्रोजेक्टाचेर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगिल्ली ते AB केबल प्रोजेक्ट. ताजे चेअरमॅन ह्या इन्क्वायरीचे चीफ सेक्रेटरी, त्याच्या नंतर पॉवर सेक्रेटरी आणि सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर श्री मयूर हेदे टेक्निकल हे. येस. खेलो इंडिया खातीर प्रियोच्या 16 जाणांक डायरेक्ट घेतले म्हण विजयाची खेळां मंत्री गोविंदाचेर चढाई. मुख्यमंत्र्यान फायल रिजेक्ट केल्ली तरी कॅबिनेटांत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल घेतला. विजयाचो दावो 70 उपरांत आतां हो नवो मॉडेल सगळ्याक लागू म्हण थोमणो. ताकतिकेन गरज आशिल्ली म्हण घेतले ते खंयचे ताका म्हत्व ना गोविंद उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या फुडें HRDCंतल्यान घेता. मुख्यमंत्र्याक हो प्रपोजल पावलो. मुख्यमंत्र्यान हो प्रपोजल रिजेक्ट केलो आनी कितें म्हणलें की हे आसा ते तुमी गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवचें म्हणून. आनीक ताजे खातीर हो एडवर्टिजमेंट आतां कॅन्सलेशनाक घालो. स्पीकर सर, इशू असो आहा की हें इतलें सगळें आसतना 16 जाणांक नोकरेक लायले. आतां ते 16 जाण तुझे डिपार्टमेंटान पावले कशे? आनी स्पीकर सर, म्हाका पयलीं दिसतालें फक्त वाळपयच्यान बसी येता म्हणून. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 14तले 14 सगळे प्रियोल मतदारसंघातले. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचें एक भुरग्याक दिसाक बजेट आसता 470 ते 500 रुपया. गोंयांत स्पीकर सर हें बजेट आहा 1300 ते 1500 रुपया. आतां तुमी म्हाका सांगा 1500 रुपयांक 5 स्टार केटरिंग मेळटा. 400-500 भुरगे आयले, इंटरव्यू जालो, सगळें जातकर एक लिस्ट मारलें काय म्हणून कोण पास जालो. आमी लिस्ट मारून आशिल्ले कारण कित्याक एप्रुवल ताका मेळोन आशिल्लें म्हणून आमी रिजल्ट आउट करून आशिल्ले. लोअर जो स्टाफ जो लागता, फॉर एक्झाम्पल द सिक्युरिटी गार्ड्स आनी द स्वीपर जे लागतात ते गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान घेवचे. आनी म्हणूनच तो जो एडवर्टिजमेंट जी काडिल्ली आशिल्ली तातूंत भितर आमी प्रोसेस तो अबेन्सान दवरलो. पूण सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें आनी सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें असल्या कारण ऑलरेडी सेंटर सुरू जाल्लें आशिल्लें आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अर्थात साईन तांचो भितर एक टायम बाउंड जो आसा तो टायम बाउंडा भितर ते काही गोष्टी सेंटर सुरू जावपाक आशिल्ले म्हणून हे आमकां एमर्जन्सी स्टाफ आमकां घेवचे. ह्युमन रिसोर्स ऑलरेडी घेतिल्ले गरज आशिल्ली न्ही रे. स्पीकर सर, त्या खातीरच म्हणजे ज्या वेळार जरी घेतले आसत जाल्यार ताका मागीर आमी ह्युमन रिसोर्सांतल्यानूच कॉन्ट्रॅक्ट फॉलो करपाक लायता. मयड्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत काम करतना घाळपणाक लागून एक बायल आनी हायस्कुलाक वचपी तिचो भुरगो इंजर्ड. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत JCBन काम करतना एक तळप गडगडत रस्त्यार येवन स्कुटरीक आदळ्ळें. स्कुटरी वयली स्मृती केरकार आनी तिचो भुरगो इंजर्ड. ती ताका स्कुलांत पावोवपाक वताली. ह्या कामा विशीं लोकांची खंय आदींच कागाळ आशिल्ली. आता एके बायलेचेर फातर पडलो. पळय ते बायलेचेर फातर पडलो वयतान येवन. पळय फातर ते बायलेचेर पांयार पडलो.
ऍक्च्युली हांवें कितली कंप्लेनां केल्लेली आयकलाय TCP कंप्लेन केलेले वॉर्ड पंचायतीक सांगलेले आमच्या MLAक सांगलेले फोन मारलेलो आयले फोन केलें जालें कंटिन्यूस आमच्या मोयडान आतां हिल कार्टिंग म्हणजे कंटिन्यूस चलता कोणाचो कितें रे कोणाचो स्टॉप ना कंटिन्यूस चलता आतां हेच मेल्लेली जाल्यार तो भुरगो बाबा इतरांगलो चड इंजरी जाल्या कितें ताजे पांय भुरग्याच्या तकलेक लागला भुरग्याच्या पांयाक हातीक लागला तेच्या हेचेर कोणाचें नियंत्रण ना नियंत्रण जर आसलें जाल्यार हें जावचें नासलें हेका पयलो म्हणल्यार कितें मामलेदार हेका जबाबदार सरकारी ऑफिशियल हेका जबाबदार सरकारी ऑफिशियल हे हिल कटिंग आयज 8 दीस जाले हे सारकें जावचें ना त्रास फुडें जातले फुडें खूब त्रास जातले आनी हेका जबाबदार कोण आसतलो आतां ती समज मेल्ली ही जर तर मेल्ली हिका जबाबदार कोण GMCत PG अभ्यासक्रमाक ST, SC आनी OBCक रिझर्वेशन दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णया आड आव्हान याचिकेचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. SC, ST, OBC कितलो तेंपच रिझर्वेशना पासत पयसो उरिल्ले म्हण अंदू तांच्या खातीर सुवातो राखीव दवरिल्ल्यो. गोंय सरकाराची कोर्टाक जाप कोर्ट आज निकाल दिवंक शकता. There is a petition filed by general category candidates challenging the reservation provided for postgraduate level in Goa Medical College. Their argument is that the decision of the government, which was taken on 5th of May 2023 to keep this reservation at postgraduate level in Goa Medical College is not correct. Their further argument is that there is no ample material before the government to come to such a conclusion that this reservation is required. Whereas it is the state government stand that at the postgraduate level in Goa Medical College, the representation of these categories of people like scheduled caste, scheduled tribe and OBC is not properly happened for last around 20 years. We have statistics to say that there is hardly any representation of these categories for postgraduate level. Therefore, we are right in providing this reservation. That is our contention. Whereas the contention of the petitioner is that the material is not sufficient. Their contention is there is no proper study done. Their contention is there is no proper report in the file of the government. Therefore, this decision is not correct. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.